होळयेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. हॅपी होली. सगळ्यांक खबर आसा, एक ठरावीक दैनिकान काल छापून हाडलें की म्हाजें आनी म्हाजो कलीग दामू नायक हेंचें नांव छापून आयलें की आमचो आदलो आमदार, आमचे आदले मित्र ते किरण कांदोळकर, की विशिष्ट समाजातील लोकांक भारतीय जनता पक्ष टार्गेट करता आनी सोपोवपाचो प्रयत्न करता. आनी म्हाजेंय नांव आसा, त्या खातीर म्हाका आयज खुलासो करीचो दिसलो इतक्याकूच लागून की गेली 28 वर्सां भारतीय जनता पक्षान हांव काम करीत येयलां. आनी हें काम करतना साळगांव मतदारसंघान एखाद्या म्हाज्या बुथावेलो अध्यक्ष आसूं, युवा मोर्चाचो कार्यकर्तो आसूं, मंडळाचो अध्यक्ष आसूं किंवा आपल्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हचो मेंबर आसूं, हें सगळें करीत करीत 2 फावटी आमदार जालो, एकदां मंत्री जालो. हे सगळे तुमी मिडिया साक्षी आहात. हे सगळें करतना हांवें केन्नाच चिंतूंक ना की भारतीय जनता पक्षान आमचेर बाबा कितें अन्याय केलो जावं कोणाचेर अन्याय केलो अशें आमी केन्नाच पळोवंक ना. एखादो कार्यकर्तो हिरिरीन जर काम करता आनी पक्षाचो जर साथ मेळ्ळी जाल्यार तो कार्यकर्तो खूब फुडें पावूंक शकता. हें आमची ज्वलंत उदाहरणां आसा. आमी बारीक कार्यकर्ते गांवांतले येयल्ले, पूण तरी सुद्दां एक चिकाटीन काम केलें आनी आमी मंत्री म्हणून सुद्दां ह्या गोंयचें नेतृत्व केलें. आतां हें सगळें करतना आमकां पक्षाचो सामर्थ्य आनी सगळें सहकार्य आसलें. आपल्या किरण कांदोळकरान जें वक्तव्य आपल्या स्वताच्या राजकारणा खातीर जें केल्लें आसा तें म्हाका दिसता ताणी आमचें नांव घेवन करचें न्हू. ताका दिसता ताणी कितेंय उलोवचें, आमचें बंधन ना, पूण आमचें नांव, म्हाजें तरी नांव, म्हाजें नांव घेतलां. सो म्हाज्या नांवाचें तरी हें करचें न्हू. आतां जें इलेक्शन आमी वयता पळय, ज्या इलेक्शनाक, जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक आमी 43 सिटां पैकी एक आमचो अनओपोज येयलो आनी ह्या 43 सिटां पैकी 17 जे सीट आसा हे भंडारी समाजाचे सीट, भंडारीचे उमेदवार लडयता. तेन्ना येदे व्हडली फौज घेवन आमी ह्या इलेक्शनाक वयता, लडयता, आमी जिखूनय हाडटले हें दिसता आसतना अशें वक्तव्य करप हें म्हाका दिसता खंय तरी खेदजनक आसा. त्या खातीर हांव तांकां विनंती करीन की तेंच्यांनी आमच्या नांवाचो दुरुपयोग करचो न्हू. एखादी संस्था, एखादो पक्ष हेज्या पेक्षा व्यक्ती व्हडली आसूंक शकना. दिलीप परुळेकार हो भारतीय जनता पक्षा पेक्षा मोठो आसूंक शकना. भारतीय जनता पक्ष हो भारतीय जनता पक्ष किंवा एखादो खंयचोय पक्ष हो पक्ष व्हडलोच आसता आनी आमी सर्वसामान्य जेन्ना कार्यकर्ते जमता तेन्ना तो पक्ष फुडें व्हरपाची धोरणां आमचेर आसता आनी आमी तें काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आमच्या नांवाचें किंवा म्हज्या समाजाचें तेंच्यांनी तें नांव जें आसा पळय तें तेणी हें घेवचें न्हू. आपल्या स्वताच्या राजकारणा खातीर तेणी आपलें स्वताचें राजकारण स्वताचे भशेन करचें.